सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पण पळयता आमगेल सगळ्या वीक्षकांक मेगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आज एक स्पेशल विषय घेवन हांव तुमगेले रायलेच केन्ना आमी एस्ट्रोलॉजी म्हळ्यार ज्योतिषा विशीं मात उलोवचे. आज एस्ट्रोनॉमी आनी एस्ट्रोलॉजी हा कशी संबंध कसा नाही हे पुरे विषय आज तुमकां माहिती आम्ही घेवची आसाची तुमकां दिवचा आसाची. मुख्य जावन ज्योतिषी जावन केन्नाय तुम्ही पळयला मंजेश्वरांतल्यान श्रीयुत छत्रपती ब्रह्मामासाची हांगा कार्यक्रमाक प्रितीना स्वागत करता आसा. तशीच एस्ट्रोनॉमी म्हळ्यार एक स्पेशल सब्जेक्ट ह्या विशयी उलोवच्याक आज आमगेलो प्रोफेसर रमेश भट हांणी कोण म्हळ्यार श्री महावीर PU कॉलेज मुडबिद्रेचे प्रिंसिपाल जावन तशीच हांगनी म्हळ्यार एक अर्चकालय एक पुरोहित्यालयाची एक कुटुंबांतल्यान आयिल्ले तसले आनी एक मम्माय म्हळ्यार मलसिदे प्रधान देव मुडबिद्रेंत थंय अर्चक जावन म्हळ्यार पूज कोरणी आसाची ताजे एक साधारण 45 वर्सांतल्यान टीचिंग प्रोफेशनल जावन आनी वृत्तीपर जावन आसाची. आज एस्ट्रोनॉमी विषयी तुमकां मस्त आनी माहिती दिवची आसाची. ॲज युजल तुम्ही ज्योतिष दर्पणा कार्यक्रम केला म्हणजे तुमगेले कसले पर्सनल क्वेश्चन्स आसा म्हणजे जाल्यार तुमी आमगेलो ज्योतिषांनी आसाची तांगेलो तुम्ही प्रश्न निमुयात. प्रभमाम आमगेलो केन्ना येता तशी प्रभमाला फर्स्टाक हांव रिक्वेस्ट केलेले आज एस्ट्रोनॉमी विशयी ಸ್ವಲ್ಪ चड माहिती आमी घेता देखून रमेश भट मामा लागीं ಸ್ವಲ್ಪ चड उलोवच्याक प्रयत्न करताचे म्हणून प्रभमान खुशी जायता. हांव येता आमगेले चॅनल ना कांय तो ना फोन येयल्यार हांव अटेंड करता म्हणून प्रभ मामान सांगला. तशीच रमेश भट माम एस्ट्रोनॉमी म्हळ्यार खगोळशास्त्र आणि ज्योतिष्याचे ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान आशिल्ल्यांकूच प्रति एक लेक्काचारारी जावचे म्हणून सांगून जाल्यार हांव तुमगेले एक्सपिरियन्स अनुभवा रुपारी हांव निंबूच्या इच्छा पावता. एस्ट्रोनॉमी आणि एस्ट्रोलॉजी कशी संबंध तुम्ही कल्पना करताची. एस्ट्रोनॉमी आणि एस्ट्रोलॉजी दोनूय एस्ट्रोदकूनच सुरू जाता. वय ते एस्ट्रो म्हळ्यार कसं म्हणून सांगता मागीर कसं म्हळ्यार कन्नडान सांगचे जाल्यार खगोळशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र. आता एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी इंग्लिशान सांग जाल्यार अर्ध एस्ट्रो म्हणून येवची निमित्ती वय तांतुलें कॅल्क्युलेशन पार्ट कसं आसा लेक्काचार तें दोनी एकच म्हण येता. म्हळ्यार हाजे लेक्काचार पुरा सायंटिफीक जावन आसा. म्हळ्यार एक ग्रहाचो एक ग्रह अंतर वय वय आतां एक ग्रह ज्योतिषा प्रकार खंयची राशींत आसा म्हण सांगतात की ते आमकां एस्ट्रोनॉमी प्रकार आकाशार पळयल्यार तेंची राशींत आसता. आज आमी पंचांग पळोवन एक खंयचे एक ग्रह गुरू जावं शनी जावं खंयची राशींत आसा म्हण पंचांगार पळयल्यार तेच राशी आसगी ना म्हण आमी आकाशार पळयत करेक्ट आसता. करेक्ट तशें पंचांगार कस बरयता ती तें ग्रहाची पोजिशन जावं नाजाल्यार आमी तिथी नक्षत्र पुरा पंचांगार कसले आसता तें सायंटिफिकली करेक्ट जावन आसा आमी आकाशार पळोवचें जाता. थंय सणाची वीक्षकांक गोपाळ सुडगास करता कोणाक ज्योतिषावीर मस्त ज्ञान ना की तुम्ही एक नोट करका पळयाची कुंडली बरयता. ज्योतिष शास्त्र म्हणाले केवल एक मूढनंबिके की काटाचारा केलं शास्त्र नाही. ते एस्ट्रोनॉमी विज्ञानी त्यांनी शोधून काढचे आणि हाचे एकला एक मॅच जातात. त्यांनी सांगलं एक ग्रह उदाहरण येतं गुरुग्रह मेष राशींत असं म्हणजे जाल्यार ते गुरुग्रह खगोळशास्त्रा प्रकार वैर आम्ही पळयता नाही ते मेष राशींत असता म्हणून सांगायचे. आतां आमी मात्र कशी म्हळ्यार पुरा आकाशार पळोवचें. आतां एस्ट्रोनॉमी जो ते सायन्सा प्रकार आमी पळयतना टेलिस्कोप दवरून की बरी दोळ्यान की आमकां आकाशार पळोवचें जाता. तेंची हाजेरी ज्योतिशार ते कागतार बरयतात. कागतार कुंडली कसले बरयतात ते चौक चौक करून तें निजावन आकाशार आशिल्लें राशी चक्र तेंची कागतार बरोवचें. आतां हांव जावं केल्यार ताची डिटेल सांगता. राशी चक्र आकाशार कशें आसा म्हणून जावं केल्यार हांव सांगता. अनेक पब्लिकाक सांगू इच्छा बहुत कसं म्हळ्यार आमी ज्योतिषांत चौक चौक करून कोण करचे जाल्यार हांणी म्हणल्यार राशी चक्र राऊंड जावन ताका भ चक्र म्हणून म्हणटाचे. तशें ते राऊंड जावन आसता तुमकां एक ज्योतिषा कॅल्क्युलेशना खातीर ते एक चौक जावन ज्योतिषा त्यांनी एक सिस्टम केला. आतां आकाशार निजावन आकार कशे आसा म्हळ्यार आमी आतां भायर वचून आकाश पळयल्यार रात्री जेव्हा दिसात जेव्हा आमी एक व्हडली ग्राउंडा जेव्हा नातल्या घरा टेरेसा जेव्हा वचून आकाश पळयल्यार कशें दिसता आमकां एक अर्ध गोळ दिसता.
हेमिस्फियर म्हणून इंग्लिशान सांगतात, कन्नडान अर्धगोळ म्हणून सांगतात. आता तें अर्धगोळ आमकां वैरी कसले दिसता की ताजे आनी एक अर्ध नेला तोग्ग आसा म्हणून आमी इमॅजिन केलें. म्हळ्यार आकाश म्हळ्यार निजावन गोळ न्ही, आमकां दिसची गोळ, अर्ध गोळ दिसता, ताजे वरल्यान गोळ मुळा आसता म्हणून घेतल्यार फुल्ल गोळ कसो जाता ताका खगोळ म्हणून सांगचे. खगोळ म्हणून आमी कन्नडान कसो सांगता ती तें वैर दिसचे अर्ध आकाशू, मागीर वरला अर्ध तोग्गूचे सेरसून खगोळ. ताका इंग्लिशान ताका सेलेस्टियल स्पियर म्हणटात. ते एक स्पियर सगळ्यांची, कन्नडान खगोळ, इंग्लिशान सेलेस्टियल स्पियर. आमकां भूमी सोडून भायली कसा आसा की पुरा दिसची तांतू. आतां चंद्र अशा पुरो, सूर्य अशा पुरो, नक्षत्र अशा पुरो, ह्यो विंगड खंयचेय ग्रह पुरा आमकां आकाशार दिसता. म्हळ्यार भुंयची भायर आशिल्ली पुरो तांतू दिसचे. तेंचे आमी आकाशार कसकसान दिसता की म्हळ्यार तें पुरा ह्या खगोळार आसता. तशी त्या खगोळार आशिल्ली पुरा आकाश काय म्हणटात आमी, जेव्हा खगोळ काय म्हणटा ती इंग्लिशान सेलेस्टियल बॉडीज म्हणटा ती, तें पुरा स्टडी खंयचे आमी करतात की तेंची खगोळशास्त्र, जेव्हा खगोळ विज्ञान म्हणटा ती, जेव्हा एस्ट्रॉनॉमी. म्हळ्यार आमी ते डायरेक्ट थंय पडून स्टडी करचे. टेलिस्कोपा मुखांतर अशा पुरो विंगड विंगड इन्स्ट्रुमेंट्स उपयोग करून करूं येता. तें पुरा तें खगोळ विज्ञान, जेव्हा खगोळशास्त्र, जेव्हा एस्ट्रॉनॉमी. आतां तांतू राशीचक्र कशें आसा म्हणून जेव्हा पयल्यार हांव सांगता. तें आतां हांव तें गोळ म्हणून सांगली न्हय, तें गोळ आमकां आतां वैर अर्द दिसता, तोग्गूचे अर्द दिसना. जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार भूमी पश्चिमादकून पूर्वा घुंवता आसता. त्या पुरा जनाक गोत्ता आसता. म्हळ्यार दिसा 1 राउंड भूमी येता, म्हळ्यार 24 घंट्यांतू 1 राउंड भूमी येता. तेन्ना आमकां आकाशार पळयतना कसं जाता म्हळ्यार हें खगोळ म्हणून हांव कसं सांगली की तेंची घुल्या म्हणटा दिसता. हें कशें म्हळ्यार आमी बसार वतना, जेव्हा कारार वतना भायर पळयल्यार आमकां बिल्डींग रूख पुरो म्हापशे वयचे दिसता. आमकां गोत्त आसा आमी बसार मुखार वता आसा म्हण आमकां गोत्त आशिल्ली निमिती आमी रूख आनी म्हापशे वता म्हण आमी हें करनात. तेंचे आमी बसान गेले मुखार वता म्हण गोत्त नाशी. जेव्हा ट्रेनार वतना, जेव्हा खंयच्याय टायमार भायर मात्र पळयल्यार आमकां तेंचे म्हापशे वता अशें दिसता. तशीच आमी आकाश पळयतना निजावन आमगेली भूमी पश्चिमा दाखोवन पूर्वा घुंवत आसता. तेन्ना हे सगळ्यांचे खगोळ आमकां पूर्वा दाखोवन पश्चिमा गेल्या म्हणून दिसता. तशें जावन सूर्य की चंद्र की नक्षत्र की पुरा पूर्वा उद्देन पश्चिमाक सेट जावचें, तशें आमकां दिसचें. निजावन चलन न्हय. तांचो चंद्र एक मात्र भूमी सुत्त घुंवता शिवाय बाकी खंयचेय भूमी सुत्त घुंवना. आमकां पळयतना तशें दिसता. तशीच भूमी आमगेले सूर्याल सुत्त घुंवता आसता. एक वर्सा एक सुत्त येता हें पुरा जाणांक गोत्ताच. भूमी एक सुत्त सूर्याल सुत्त काडटना आमकां आकाशार पळयतना कशें दिसता म्हळ्यार उपराटे सूर्योची ह्या खगोळारी वर्साक एक सुत्त आयला म्हणून आमकां दिसता. तेन्ना कशें म्हळ्यार हे खगोळारी एक वर्साक म्हळ्यार 365 दिसाक एक राउंड सूर्यान काडल्या म्हणून आमकां दिसता. तें राउंड तो खंयची एक वृत्तार काडता, एक सर्कल जेन्ना वृत्त, त्या वृत्ताक इंग्लिशान एक्लिप्टीक म्हणून सांगतात. कन्नडान ताका क्रांती वृत्त म्हणून सांगतात. ते 360 डिग्रीचे एक वृत्त तितल्यांचे सर्कल ताका पॅरलल जावन समांतर जावन सुमार 18 डिग्री रुंद एक पट्टी म्हळ्यार बेल्ट आमी इमॅजिन करचें. तेंचे राशी चक्र. ओके. आनी कसं म्हणा पडपा तुम्ही इतली पुरे विषय सांगता ना, बहुशा ताचे एक एपिसोड कोरनो खंयचे तुम्ही आता विषय सांगले पळय आता डिग्री ते पुरे एक एपिसोड कोण एक स्पेशल एपिसोड नेक्स्ट के जो कोरया. आता हांव तुमकां ज्योतिशा रिलेटेड अशी निंबूच जाल्यारी सिंपल एक मनांत अशी निंबूच जाल्यारी ज्योतिष शास्त्र म्हणून कसं आसा की तुम्ही एक एस्ट्रॉनॉमी प्रोफेसर जावन तुम्ही नमगता की आता कसं म्हणा हांव तावळ सांगला म्हणकेची ताजी पुरा कॅल्क्युलेशन 100% करेक्ट. खंयचे आमी चेक करूं येता म्हळ्यार हांव सांगचें ताजी लेक्काचार पुरा करेक्ट आसा. हांव ह्या क्वेश्चन निंबूच्या कारण सांगता आतां हांतू ज्योतिष शास्त्र नंबू येता की नज म्हण तशी तुमी निंबूत ना. नाही हांव निंबूच कसं म्हणा सायंटिस्ट सायन्स एके सायंटिस्टा तांगेलो वयरी एक अपवादच कसं म्हळ्यार तांणी ज्योतिषशास्त्र नमगनाची, तांणी देवाक नमगनाची, तांणी एक शक्तीक नमगनाची, तांणी सायन्स नमगून मात्र अशें एज अ तुम्ही प्रोफेसर जावन तुम्ही हक्क पळय
एक रिलेटेड असं म्हणून सांगता भाई हे आता भारी लायक क्वेश्चन म्हणल्यार मस्त जनाला तुझ्या संशय आसा एक कॉलर आसा उरलो नाही नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार नाव सांगा तुम्ही नमस्कार हांव श्रीराम म्हणून शिर्शीचे ना उलयाची म्हगेले मिथुन राशी धनुराशी नक्षत्र हा आता हांव एक कॉलेजांत काम करता आसा हा जाल्यार मागीर ते परमनंट केन्ना परमनंट जात म्हणून मुचो तुम्ही हय हय मागीर आतां रनिंग दशा बुध दशा शुक्रमुक्ती हा पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशी नाव कसं म्हणाला श्रीराम म्हणून श्रीराम श्रीराम कुंभ राशीर शनी म्हळ्यार कर्माधिपती कुजो कैस म्हणून सांगल्यार भाग्यार आसा काम परमनंट जाता जाल्यार तांकां एक आड आसा आड कसं म्हणून सांगल्यार तुगेल कुटुंबेंदू नागदोष आसा मागीर दोन्ही बायल मनीस गेलेले आसा अर्थ जल्वा ती बायल मनीस तुगेले प्रॉस्पेक्टाक आड येता प्रॉस्पेक्ट म्हळ्यार तुगेले डेव्हलपमेंटाक आज जावची कामां आज जायच ना तशी तुगेले दश आनी बारी लायक आसा न्ही जावन पळयल्यार म्हणून पुनर्वसु नक्षत्राक जत्ता न्हू गुरुदश नंतर तुका येयली शनी दश आतां तुका प्राय कितली आतां म्हाका 93 तुका आतां बुध दश चलता आसा बुध दश तुगेले राजयोग कारक हय गणित तर ती काम करता गणित करता होय राजयोग कारक जाल्यार हे बाद दिता देखून तूं एक कुटुंबाचे ब्रह्मचारीचे आनी सुवासिनीचे कसले आसले ताजे करी मागीर एक व्यंकटरमणाक प्रार्थना कर गे खंयचे गांवचे पळय त्या गांवाच्या ग्रामदेवा प्रार्थना करून घे जावन येताले कितले दिवसांनी ते तुम्ही प्रार्थना कोर न्हू या पुरे केल्यार म्हणून तुम्ही करची कर्तव्य आसा त्या कर्तव्य कोर का खाली हाची निमित्त मात्र नाही देवाला प्रार्थना करून कसं तुम्ही ब्रह्मा सांगला त्या करायची त्या केल्ली कुठले जाता मग जाता होय इथं मला दैवानुकूल असं दैवानुकूल ना म्हणून सांगा ना आणि कर्माधिपती भाग्यार बसला चंद्राक दशमाधिपती जाल्लो गुरु सप्तमाधिपती जाल्लो गुरु तुमगे राशीक पळयतना खंय बसला म्हणून सांगला रे मिथुन राशीक एकादशार बसला जावन येवका जावच्या आड नागदोष आणि तुगेल कुटुंबाचे दोष आसा तो आड येवच्यो त्या देखून तू कसं केल्यार मुखार वचना ಒಂದಾ दोष निवृत्ती करून घे आणि तू चर्ती देवस्थान आणि वच्चो का देवस्थान आणि वचना घे म्हणतो जाल्यार पुनर्वसु नक्षत्राक ಸ್ವಲ್ಪ देवाल वेरे गपनम भिक्षी आसा असो कसले असो तू कुलदेवाल देवस्थानाक आणि तुगेले ग्राम देवस्थाना वचून प्रार्थना करून घे जावन येता येता धन्यवाद ओके नमस्कार बट कावडी क्वेश्चन निघाला हां आता एक सायन्सा प्रकार म्हळ्यार सायंटिस्ट जेव्हा सायन्सा वयरी हें आशिल्ली तितली देवा नमगना ती जेव्हा सायन्स शिकिल्ली तितली ज्योतिशा नमगना ती म्हणून तें कशें म्हळ्यार आतां ಕೆಲವು जन सायंटिस्ट सायन्स मस्त शिकता ती देवाल विषय कसा म्हणून आध्यात्मिकतानी शिकना ती तेन्ना कसं जाता आध्यात्मिक आता देव म्हळ्यार कसलें आध्यात्मिक जावन देव म्हळ्यार कसलें तें सुरवेरी शिकलीं तुवें तें कसा म्हणून पळोवन मागीर समकितप म्हणून सांगू आता हांव सायन्सय शिकला आनी आध्यात्मिक विशय कसो म्हणून तें स्टडी केल्ले निमित्ती हांव कशें सांगचें म्हळ्यार आध्यात्मिक आनी सायन्स विज्ञान आनी अध्यात्म दोनांतूय डीप गेल्यार तें एका कडेन वता सायन्सा प्रकार देव ना म्हणून कोणी सांगचें देव म्हळ्यार कसं म्हणून ते स्टडी करना अनेक जनाले पळया तुम्ही पहिले तुम्ही सांगला म्हणजे इस्रोचो मुख्य असतं तिरुपती वचो नाही त्या एक विवाद केलाय सायन्स आतानी सायंटिस्ट आतानी सायन्सा मात बल दिव का देवस्थाना वचून बरे तुम्ही मूढनंबी करताचे म्हणून केला वर्ग तगेल नंबिके त्यांनी मागीर अनेक कॉलर्स नमस्कार नमस्कार उलयाचे त्या मुंबईतून उलया तरी त्या पुट्टाला नक्षत्र धनुराशी पूर्व नक्षत्र क्वेश्चन कसा ना पक्का सगळ्या जॉब आणि सगळ्या घर केतन जाता मग जॉब आणि जॉब फर्स्ट जॉब लायक जॉब जगतगी आणि घर केतन जाता कितले बसता का पक्का 27 कामार आसवा
हा आता ते काम करतास की पण आता प्रस्तुत असतं कामावर असतं पण शिलायचं काम जास्त कसं नाही प्रायव्हेट ऐकायचे पूर्वाषाढ नक्षत्राक जन्म मारताना शुक्रदश मग तक रवी दश आता चंद्रदश दंत असतं का हा कळलं चंद्रदश तर तितके लायक नाही त्यामुळे अष्टमाधिपती राशी कशी म्हणारे मिथुन राशीक समसप्तमारे चंद्र तुम्ही राशीगत कळवा मिथुन राशीक गेले घर जायना म्हणून सांगा ना जल्ला रे ते कशी जाऊचे म्हणे तागेल नावार जात म्हणून सांगा ना तागेल अन्नाला नावार जावं कळलं तागेल अम्माला नावार जावं जॉईंट आर जाऊची ज्याला मात्र जाऊची शिवाय तागेल नावार घर जात म्हणून सांगा ना वय इथे म्हणून सांगता लग्नाधिपती चतुर्थ क्षेत्र आहे वैसून बैसेल देखो तृतीयाधिपती चतुर्थारस देखो तृतीयाधिपती लग्नाधिपती बुध तृतीयाधिपती रवी तब बसला देखो आनो अम्मा तशी कळवा घर जाऊची योग नस घर एक अपार्टमेंट घ्यायची तसं योग नस इंडिपेंडेंट घर नाही अपार्टमेंट घ्यायची योग नस वय तागेल दुडवा निमती मला कशी जगता ज्याला तर जॉईंट अर्ज का म्हणून सांगतो त्या कळवा होय जॉब जॉब तक लोन घेऊन दर संबंधित लोन बसू म्हणते ना कधी निमित्त होतं जॉब केलं जातं जॉब तक अक्टोबर नंतर प्रयत्न करो मागीर एप्रिल 25 भितर प्रयत्न कर एप्रिल 25 नंतर जाल्यार जायना कळ्ळा एप्रिल 25 भितर तशीच खंयचे एक आमी सम्मकी तत्व म्हणून सांगू का जाल्यार ते स्टडी करता करेक्ट तशीच आता ज्योतिष्य आनी खगोळशास्त्र पळयल्यारी हांव आतां खगोळशास्त्र स्टडी केलां ज्योतिषाचे अर्ध पार्ट तेंची या पुरा खंयची राशी खंयच्या राशी चक्र तेंची पुरा त्या पुरा करेक्ट आसा हांव तवळ सांगला म्हणके ताच्यान फल सांगचेस ना आतां सांगला म्हणके बुका वयल्यान भविश्य कसन जाता जेवो खंयची राशीन तूं खंयची ग्रह असल्यार कसन जाता त्या पुरा फल सांगचे तसलें ज्योतिषशास्त्र तें हांव स्टडी करनी तशी ताची स्टडी केल्यार मात्र ते कितली म्हणटा सम्मा जेव्हा सांगू येत शिवाय जेव्हा अनेक नंबरार कशी म्हळ्यार आता ताजे प्रकार फल सांगेल कितली करेक्ट जाता म्हण पळयल्यारी सांगू येता म्हळ्यार आता हाजे प्रकार सांगेल प्रकार जाल्ला म्हण जाल्यार सम म्हण जाल्ला तशी ते कोणें त्या नमुन्यारी ह्या परीक्षा करून सम्मकी तप म्हण पळयता तेंचे हाजे खगोळशास्त्रा प्रकार ते सम्मकी तप म्हण पळोवच्या खगोळशास्त्रान ते पयला भाग येना तितलेंच करेक्ट आम्ही देवाल विषय गोत नाशी सायन्सा प्रकार एक्सप्लेन करू कशी जायना की तशीच हे अनेक राशी आता तुम्ही ज्योतिषात मेष राशी अमकी ग्रह असला कसा नाही मग सदा अनेक संक्षिप्त जाऊन कसला एक आता ज्योतिषात आणि सांगताच या राशी असला अमकी त्या कशी म्हणाली आता आमच्या राशी चक्र म्हणून सांगली ना त्या राशी चक्र एक राऊंड म्हणा 360 डिग्री त्या समाची 12 भाग करचे त्यातनं त्या एक राशी म्हणा निजावन आमगेले अस्ट्रॉनॉमींतू 12 राशी असची नाही 88 राशी आसा अस्ट्रॉनॉमींतू त्यामुळे सगळ्यांचे हांव सांगितलें सेलेस्टियल स्पियरांतू सगळे आमी घेतल्यारी 88 राशी आसा तांतू ह्या राशी चक्र हांव तवळ सांगिल्लें 18 डिग्री रोंद आशिल्लें बेल्ट फुल एक राउंड तंत ते 12 डिवाइड करून येवचे ते 12 राशी आमकां जावं केलें वरलेल्याक राशी म्हणा ती कन्नडान नक्षत्रपुंज म्हणटात ती इंग्लिशान कॉन्स्टिलेशन म्हणटात तंत हे 12 जोडियाकल कॉन्स्टिलेशन इंग्लिशान ह्या राशी चक्र सांगची जोडियाक म्हणून ते एक राशी म्हळ्यार 360 भागिसु 12 म्हळ्यार 30 डिग्री एक राशी 30 डिग्री एक कॉलर नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार मामा बेंगलोरातून उलयते नाव कशें तुमगेलें माया उलयाची म्हाका म्हळ्यार हांव एक कॉलेजा कामां सांगा आतां हांगा म्हळ्यार नेक्स्ट नमस्कार रिसर्च करता म्हण आशिल्लें सो PhD हांव केलेलें आसता कंप्लीट जालेलें आसा डिग्री अवॉर्ड जालेलें आसा
सो ते नेक्स्ट प्रमोशनाक मात्र टाइम घेतस तांणी दिवचे नाका तशी हे करतात तुम्ही प्रमोशन केन्ना जाता म्हण सिंपल क्वेश्चन तुमगेल समनावा वय म्हणा हांगा जाऊन येत की ना बिंगल कडे ट्राय करतात टाइम वेस्ट घेतात नक्षत्र कसं लावा तो गेला पुनर्वसु नक्षत्र नाही सॉरी आध नक्षत्र मिथुन राशी यत्न नाही प्रयत्न करायचे जाऊन येता मागीर आद्रा नक्षत्राक गुरुबल सत मे तायस एप्रिल 25 तायस सॉरी एप्रिल 25 भितर तुम्ही प्रयत्न करायचे केद्यान प्रयत्न करा म्हणजे ऑक्टोबर 30 नंतर प्रयत्न करायचे म्हणजे तांगेले गांव जात की काही जात तुमगेले राशी प्रकार चतुर्थाधिपती शुक्र तुमगेल गावा जाय ना कळवा तुमगेल गावाला कोण पूर्व दिक्कान जाता प्रयत्न करायचे लायक पोझिशन येतं लायक पोस्टिंग येतं म्हणून सांगता कळवा नाही मग एक जस्ट एक क्लियर जॉब आसले मला हांगा ट्राय करेत की बिंगल बाहेर ट्राय नाही बाहेर बाहेर हांग जायना म्हणून जायना जाऊचे डाऊट म्हणा रे कसं खातीर म्हणून सांगता ऐकायचे तुमगे चतुर्थाधिपती सप्तमार बैसून या राशीक कुंभ राशीक चतुर्थाधिपती म्हणा शुक्र सप्तमारी पूर्व दिक्कान बैसून तुमका पळयत देखून तुमगे कर्माधिपती दक्षिण राशी असं पूर्व आग्नेय पूर्व साईड तुम्ही आसशील गावात दाखवून पूर्व साईड जावं पूर्व आग्नेय साईड जाता म्हणून सांगता ओके ते लाईक पोझिशन मेळटलो लायक मेळटा प्रयत्न करायचे जाऊन येता ओके ओके धन्यवाद कॉल केला ओके थँक्यू तशी 12 ಕೂಡ 360 डिग्री 12 होय. पूर्ण त्या 12 कूड 12 राशी म्हणा इक्वल डिवाइड केला ಅಂತ एकाक 30 डिग्री 30 डिग्री दीग 18 डिग्री रुंद त्या राऊंड असत तेंची हत्त बरयताना कुंडली कोण बरोचे आ तंत कसं जात म्हळ्यार हांव तावळे सांगला म्हण की सूर्य वर्साक एक राऊंड येता म्हळ्यार 365 दिसाक 360 डिग्री म्हळ्यार दिसा साधारण 1 डिग्री दिसा 1 डिग्री आमगेल खगोळा वयरी सूर्य मूव जाता असता म्हळ्यार आमकां पळयतना तशी दिसता निजावन भूमी हें जग जाल्यारी आमी खगोळ स्टडी केल्यारी सूर्याची मूव जाता पळय तेन्ना 30 दिसाक 30 डिग्री म्हळ्यार 1 राशी तशी जावन सूर्यान 1 राशींत 1 महिना आसची म्हळ्यार तशी ते सायंटिफीक एक कॉलर नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार हांव विनायक म्हणून उलयाची हॅलो उलयाची हा काय ना फस्टाने गेले एक प्रश्न प्रोफेसर म्हणून मागताय कसं म्हळ्यार राहू आणि केतू काय ग्राहक त्यांनी कशी एक्सप्लेनेशन दितात म्हणून मागीर प्रभ मला मेगेले क्वेश्चन म्हळ्यार रिसेंटली रिसर्च म्हळ्यार आसलेले 9 ग्रह कोणतीन नंतर म्हळ्यार युरेनस नॅप्च्यून प्लुटो त्या फुडें आमगेले शास्त्रग्रंथार नाशिल्ले म्हळ्यार नवग्रह मात आशिल्ले आता रिसेंटली पळयता ज्योतिशे 3 ग्रह आसतात कुंडलीर घालून ताकाय प्रफल घालता आसता म्हळ्यार तेकाचे पद्दतीन गेल्ले काही पळयलें तुवें युरेनस नॅप्च्यून प्लुटो घालचे फल सांगचे म्हळ्यार हांगा साऊथ कॅनडा सायड पळयल की नॉर्था पळयल की काही पळयलें लायनार वा ओके धन्यवाद कॉल केलो धन्यवाद ते कसं म्हणून सांगला रे तांणी म्हणचे नाही युरेनस नॅप्च्यून प्लुटो नाही युरेनस नॅप्च्यून घालून फल संगनाचे जाल्यार आत्ता विश्लेषण आहे तो ते दाखयता आमकां लॅक नवग्रह मात्र ते विश्लेषण घालतले आसता नाही घालनाचे बा ते कुंडलींत विश्लेषण घालतना एस्ट्रोलॉजी कोण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट केला तो घालता तो आनी घाल्लेल्यान तुका तूं प्लुटोक युरेनसाक जावं नॅप्च्यूनाक फल सांगनी इथे म्हळ्यार तांणी सांगताना कसं सांगता म्हळ्यार क्षुद्र ग्रह म्हणून सांगता क्षुद्र ग्रह म्हळ्यार आमगेल प्रत्येक ग्रहाक मान दिचे तरी मान दिक उपग्रह असता तसल उपग्रह ते सकड ताका आमी व्हॅल्यू दिनीची मुखारसून व्हॅल्यू येवच्या पुरो गोतना जाल्यार मेगेल्ले करना नवग्रह म्हणलेची सिद्धांत राहू केतू विषय सांगता आता ग्रह सायन्सा प्रकार 9 ग्रह खंयचे म्हळ्यार बुध शुक्र मागीर तिन्नीची ग्रह भूमीची ताजे मागीर मंगळ गुरु शनी युरेनस नेपच्यून मागीर प्लुटो ग्रह म्हणून फुडें सांगतली ती त्यात ते ग्रह म्हणून हें करना ती ताका कारण कसं म्हणून जॉब गेल्यार मागीर सांगता हांव
आत सायन्सा प्रकार सांगचे 8 ग्रह थोडी 9 असेल प्लुटो सेरसून आता प्लुटो 16 तेंचे ज्योतिषा प्रकार आमगेल भूमी तंतु धरनात आम्ही भूमी वैरी असचे सूर्य चंद्र सायन्सा प्रकार ग्रह नाही सूर्य आमगेले सौरव्यूहाचे मुख्य हे ताजे सुत्तू हे पुरा घुंचे सूर्य चंद्र हज प्रकार ग्रह म्हण घेता ती मागिरी राहू आणि केतू सायन्सा प्रकार ग्रह नाही जाल्यार हंत ग्रह म्हण घेता ती ताजे सायंटिफिक एक्सप्लेनेशन हांव दिता सायन्सा प्रकार ते करेक्ट आसा खंयचे एक्सप्लेनेशन घेतो तुमगे लागी हां. एक कॉलर आ गयो नो जय जय. नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची हांव मगे पुताक तेजांग हा. तुला चित्रा नक्षत्र तुला राशी हा. तो एक जायना हा केदना सोरीक जाता म्हणून प्रश्न आहे पुताल नाव कशें वय 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 नाव कशें पुताल नाव नरसिंह कामत नरसिंह काम खंयची गांवांतल्यान उलयता तुम्ही आम्ही उडलाड मग ತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾಧನೆ ಸಹಿತ ಮಳೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲ ವೃಷಭ ಲಗ್ನಾಗವೇ ಯಾರಿಗೆ ಗೂರ್ आणि मांदी रावस कळना तक वार्डिकेग सप्तमाधिपती षष्ठार म्हळ्यार तागेले जातकारी सप्तमाधिपती षष्ठार अशापुर मतलब सप्तमाधिपती अष्टमार अशापुर तागेले जातकारी त्यामुळे प्रश्न येईल की प्रश्नेक आणि जातकाक मेळामेळ असता कळवा मेळामेळ म्हळ्यार तुका समजा मॅचिंग तुम्ही कसं लेखला ते हांगा दाखयता कळवा इत्याक जायना म्हणून सांगला रे ಒಂದಾ गेल्या पशी प्रायनी ಒಡ್ಡಿಗೆ वार्डिक करून घेवची योग असताल ते तुम्ही करेक्ट जातकाला जातक ज्योतिषाला निमगून ताका परिहार करून घ्यायचे जाऊन येता कळवा चित्र नक्षत्राक तुला राशीक 2 वर्सार एक परिहार आशिल्लो 20 वर्सार एक परिहार आशिल्लो आता ताका गुरुदशा एंड जाता आयली त्या देखून ताका 4 वर्स ताकून बाद आसा तुम्ही तागेले परिहारांनी केला वा परिहार आमचं तीर्थ अंगा काढ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ म्हणाले ते नाही ते नाही शांती तशी करली मग कर का इथं म्हणा शांती हांव बरयलेलं नाही जातकाक ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಶಾಂತಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಶಾಂತಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರ 2 ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರ 1 ಶಾಂತಿ ನತ್ತಿले नक्षत्र सजी कंच म्हळ्या पुनर्वसु पूर्वभाद्र तसल ಕೆಲವು नक्षत्र विशाख तांकां केदन 65 वर्षानंतर हेची परिहार त्या देखून तुम्ही करायची बर जाऊन येता जय कॉल केला धन्यवाद इंटरेस्टिंग आता कशी कसं शांती म्हणून कळणार नेक्स्ट नाही कळता डिटेल जाऊ का आणि तुम्ही लगे कालगंड लोक जाता नेक्स्ट कॉल करा आता राहू आणि केतू विज्ञाना प्रकार खगोळ विज्ञाना प्रकार कसं म्हणावं सांगता आता तावळे हांव सांगलें सूर्य एक वृत्तार वच म्हणके आमकां खगोळार दिसता म्हणून ताका क्रांती वृत्त म्हणटा ती तशीची चंद्रू तियेची खगोळार चंद्र एक रावंड येता चंद्र एक रावंड एक महिन्याक एक रावंड येता आमकां गोत्ता आसा पुन्नवा मास परजवताचे निमित्ती एक रावंड एक म्हयन्यांतू येता त्या चंद्रान येवची एक वृत्त आनी हें सुर्यान तावळ सांगिल्लें वृत्त तें दोनी कडेन इंटरसेक्ट जाता दोनी कडेन त्या इंटरसेक्ट जावची बिंदूची राहू आनी केतू हें सूर्य त्या बिंदू की ग्रह म्हणून नाही त्या कसं म्हळ्यार तें जस्ट पॉइंट दोनी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट त्या कसं जाता म्हळ्यार हें चंद्र सूर्य पुरा मूव जाता जाल्या निमित्ती ते इंटरसेक्ट पॉइंट एकडे रब्बाना तेवे मूव जाता आसता तशी ऑपोजिट डायरेक्शनार आसा वय करेक्ट 180 डिग्री 180 डिग्री त्या देखून ताका रिट्रोग्रेड पोझिशन दिलेलं नवा रिव्हर्स पोझिशन रिव्हर्स 180 डिग्री पूरा सायंटिफिक असते हां तशी त्या राहू केतू म्हळ्यार सायंटिफिकाची तें हाजे प्रकार हक्क तें अंतू ज्योतिष अंतू कशी म्हणारी या खगोळारी खंयची मूव जाता की खंयच्याक चलन आसकी ताका पुरा ग्रह म्हण घेता ती आमगेले खगोळ विज्ञानांतू ग्रह म्हण घेवची खंयचे एक सूर्याला सुत्तू खंयची गुंत की तें ग्रह जावं एक नक्षत्र सुत्तू खंयची गुंत की तें ग्रह जनरल जावन ज्योतिषा प्रकार खगोळार खंयची मूव जाता की तें ग्रह तशें जावन हांव सायंटिफिकली सांगची जाल्यार राहू केतू ग्रह म्हण घेवचें ज्योतिषशास्त्रा प्रकार करेक्ट आसा सायंटिफिक आसा ताची डेफिनेशन तशी आसा आनीक तें इंटरसेक्टिंग पॉइंट आसा पुरो जाल्यार कॅल्क्युलेशनां मेळटा तें
तशी ताजी मुवमेंट पुरा तंतु कॅल्क्युलेशन मेळता तशें म्हणून ते कसलें सायंटिफिकली कसलें तंतु Wrong म्हणना. तप्पना कसलें तप्पना मागीर सूर्य चंद्र ग्रह म्हणून घेवचें सायंटिफिकली तप्प जायना कशें म्हळ्यार हाजे ज्योतिशाचे डेफिनेशना प्रकार खगोळार खंयची मूव जाता की त्या पुरा ग्रह येस सूर्य मूव जाता तवळ हांव सांगलें म्हळ्यार वर्सा एक सुत्त येता चंद्र महिना एक सुत्त येता एक ग्रह एक राशी दाखवून आनी एक राशी खंयची मूव जाता की त्या पुरा ग्रह म्हणून ज्योतिषशास्त्र प्रकार येस तशी त्या पुरा सायंटिफिक आसा येस नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची ऐका उलयाची माझे चली बद्दल विचारतेशिल्ले म्हाका विचारशेचे चली म्हणजे लग्ना वयात गेला की ना तिथे सोयरीकी खूप येतात पण खंयचे जमाना केन्ना जातले म्हणून प्रश्न तुमगे हा केन्ना जातले म्हणून नक्षत्र कसलं आहे नक्षत्र अनुराधा वृश्चिक राशी काही अंकोला तुला करता सवपाला काही तुला करता सची तिका मांगलिक दोष म्हळ्यार चव्वा दोष म्हणटाची तुम्ही अंकोलाची बाय नाही आम्ही गोंयचे गोंयची बाय तुमगेले एक तर एक हे देव आसा उग्र स्वरुपाची देव ती कोण म्हळ्यार चौंडी जावं चामुंडी जावं अशी जाता चामुंडा माता तशें आसा ती कोकचून मागणी करून घेवची मागीर हिगेल जातकारी मांगलिक दोश आसा हिता म्हळ्यार लग्नार येयलो कुजो वेयारी लग्नाक वेयारी कुज येयलो मागीर कुटुंबेन तुमगेले देवील दोष आसा अर्थ जल्वा कुलदेव कंचे तुमगेला कुलदेव कंचे कुलदेव रवळगाडी महालक्ष्मी वय महालक्ष्मी अजय तुमगेले राशीर देख्यताजी तर म्हळ्यार एकादशारी म्हळ्यार तुमगेले अज्जाल पिज्जाल का तुमगेले यजमानाला अज्जाल पिज्जाल का लागत महालक्ष्मी नमगून आयला म्हणून सांगताचे म्हळ्यार ही चंद्रनी आजी हो ओट्टस नवा शुक्र ओट्टस नवा कळवा त्या देखून तशें देख्यता मागीर राशी येईल प्रकार राशीक वेयार कुजो षष्ठाधिपती वेयार आसा देखून सप्तमाधिपती शुक्र कर्मार आसा जाल्यार तुमी ह्या परिहार करून घेवं का परिहार केल्या शिवाय जेवच्या लेटस मागीर जायच ना परिहार कसले करून नका परिहार तुम्ही जातकार तिगेले अनुराधा नक्षत्रा कसले शांती ना जाल्यार दुसरी कसं दोष आसा तुमगेले कुटुंबाचे ब्रह्मचार्य दोष नाग दोष कसो आसा ते निवृत्ती करून घेवं आनी तिका एक मांगलिक दोष आसा 12 मंगळ आयला देखून मांगलिक दोष कळवा ते कोण म्हणून सांगल्यार अवसूल सायडाक गेल्लेले तिका मावळी जाताले नातल्यार बापसूल सायडा मावळणी जाताले जाल्यार मावळेली बाद म्हणून देखीत मावळी जाल्लेले गेल्लेले दोन्ही प्रेत बाद आसा तिका त्या देखून हरडीक जेवच्याक लेट जाता मेळटा डिटेल जेवण मला दाखया जाता बाय. ओके जायत माय सांगे खंयचे वय नाही कसं कसं मेगेले एक क्वेश्चन आसा आता आमी साऊथ इंडियान मांदीक लॅक घेताचे नॉर्थ इंडियान तर घेनाचे खंयचे लायक मांदी म्हणटा मांदी म्हळ्यार आतां राहू केतू जत्रेक मांदी मांदीक आमी कशी गंगताचे म्हण सांगल्यार सूर्याल पूत शनी शनील पूत बुध बुधाल पूत मांदी म्हणटाचे आमी प्रेतबाधेक जेव्हा हक्क सकट मांदी घेताचे नातले कसले काम जत्त की जायना म्हळ्यार मांदी योग म्हणटाचे ते देखून मांदी म्हणलें आमगेले अंतू सौरविवाहाचे लेक्कान येता ते मांदी म्हळ्यार म्हाका खंयचे म्हणून गोतना म्हळ्यार ते ज्योतिषा मात्र वय गोळी कर म्हणून म्हणतात वय ते कसं म्हण स्टडी कोण नाही ते कसं म्हळ्यार तुम्ही ताजी कसले अनेक पंत पुरसत डिटेल म्हाका सांगल्यार ते स्टडी करून एस्ट्रॉनॉमी आसा की म्हण पळय नाही साऊथ इंडियान केरळाचे एस्ट्रॉलॉजर्स म्हळ्यार केरळाचे एस्ट्रॉलॉजर मांदीक एक प्रामुख्यते दिताचे मांदी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक कळंक कशी कळ्ळें मांदी म्हळ्यार तूं नाश म्हणून तशी असो आमी तुमगेले मुखार सून निघूया आता राहू केतू सांगू का म्हणजे सांगूया वय वय आता ते राहू केतू म्हळ्यार तावळ सांगला राहू केतूच्या आम्ही बाकीच्या आम्ही डिटेल जेवण अनेक पडे घेऊया आता विंगड ग्रह आता एक जनाक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार ग्रह कितले की मैल दूर आसाची गोंयचे भाशेन त्या जनाल वैरी कशी प्रभाव दिता म्हणून ज्योतिष प्रभाव दिता म्हणून सांगताचे खगोळशास्त्रा प्रकार ग्रह मनशाल वैरी प्रभाव करतवा आता ज्योतिष प्रकार हांव तावळ सांगला म्हणके त्या ग्रह पुरा खंयची खंयची पोझिशनार आसतना कशी कशी म्हणून फल सांगचे म्हळ्यार ताजे फल कशी म्हळ्यार ताजे चलन आनी ते पोझिशन ताका होंदून फल सांगचे त्या कशी म्हणून सांगल्यार आतां आमी एक हाजेर खंय ट्रॅव्हल करतना
म्हळ्यार तुमगे ते दिग येता उत्तर ताका कॉल घेवन मागीर ते तुमगेलो जय उलयता. जय जय नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ उलयाची ಮಿಗೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಭ್ ಮಮ್ಮಂಕ हा ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 65 ಅನಂತರ ಶಾಂತಿ ಕೊರಕ ಮಳ್ತುಮ್ಮಿ ಕಂಚಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರಕ ಪ್ರಭ್ नाही विशाख नक्षत्राक जन्मारी अवसूल पट्टा भितरी राहू दशतल्या जन्मारी शांती करका कळवा ಜನ್ಮರಿ ಕೊರಕ वय जन्मारी गुरु दशेवची ती 15 वर्ष असल्यारी ताका एक गुरु राहू बृहस्पती शांती करका नातल्यारी ताका गुरु दश 16 वर्ष शनी दश 35 वर्ष म्हळ्यार 35 वर्ष जाता शनी दश ಎಂಡ್ जाता 17 ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷಾರಿ ಬುಧ ದಶ ಎಂಡ್ जाता 59 52 ಕೇತು ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ करका 59 69 ಶುಕ್ರ ದಶ ಸೇವची ताका ಎಂಡ್ जावची शुक्रादित्य शांती करका 69 ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಕೊರಕ वय ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ जय Right. ಹಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आता काय क्वेश्चन ते सांगे मग सॉरी ग्रहाचे इफेक्ट सायन्सा प्रकार खगोलशास्त्रा प्रकार मनशार वैरी कसं नासता म्हणून त्यात सांगचे जाल्यार तुम्ही सांगल्या म्हण की त्या परा भारी दूर आसा आता एक उदाहरण आमकां जनाक सामान्य जन तशें एक चंद्राल मात्र हा वय पुनवे कशी आता वय, वय, अमावास्येक वय, म्हणा पिश्यांगाने वय. ಸ್ವಲ್ಪ हा, correct. त्या चंद्राक हा, सांगता त्या कशी म्हणारी आता चंद्रू आमकां सकडा पशी लागगी आसचे इथं म्हळ्यार चंद्र भूमीचे उपग्रह निजावन भूमी सुत्त काढते चंद्रू म्हळ्यार हांगा दाखोवन एवरेज डिस्टन्स 3,84,000 किलोमीटर चंद्राले म्हळ्यार बाकी सकडा पशी लागगी बाकी पुरा मस्त मिलिया गटले किलोमीटर दूर आसा ते चंद्र तितली लागगी आशिल्ली निमित्ती ताजे ग्रॅव्हिटेशनल इफेक्ट कसं आसा आम्ही सायंटिफिकली स्टडी करतना ग्रॅव्हिटेशनल इफेक्ट गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण त्या गुरुत्वाकर्षण चंद्राला भारी चड आसा तें कसं म्हळ्यार आमकां ह्या करेक्ट गोता समुद्राचे उब्बर इडिता म्हणटा येर इडिता. त्या पुरा जाणां गोतास पुनवे वेळारी आनी ह्या जावचे त्या पुनवे वेळारी आनी अमासे वेळारी समुद्राची उब्बर इडिता कशी जाता की तशीची आमगेल ब्रेना वैरी मानसिक परिणाम तशी जाता म्हणून सायंटिस्टांनी स्टडी केला म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ पिश्यांग पुन्नवने अमावास्ये तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वय. चड आसता तशीची तुम्ही आता ज्योतिष तसलं ज्योतिषान मनोकारक म्हणाला अंत प्रूव्ह हा जाता तशी ज्योतिषाची मनोकारक म्हणून कसं सांगतात ती तर सायंटिफिकली करेक्ट प्रूव्ह आला वय त्या चंद्राले परिणाम कळता मागीर हें पुरा गुरू जेवो शनी जेवो त्या पुरा मस्त दूर आशिल्ले निमित्ती डायरेक्ट जावन आमकां सायंटिफिकली कसले इफेक्ट जायना आतां हांवें अशी एक कंपेरेटीव जावन सांगची जाल्यार हांतू ज्योतिशांत ताजी इफेक्ट कशी सांगची म्हळ्यार त्या एक नमुन्या प्रति हक्क एक नमुन्याचे पिरियॉडीक हें आसना तें चलन वय पूरा सिस्टमॅटिक आता कितली कोटी वर्स दाखोवन हें जत्त आसा त्या नमुने सिस्टमॅटिक जत्त आसा तशी त्या मलगड्यांनी तें आमगेल फुडल्यांनी पुरा त्या पुरा स्टडी कोण फुडली म्हळ्यार आमगेल पुरा भारी बुद्दंत आशिल्ली ती कोण भारतांत तूं घेतल्यार आतां आर्यभट्ट भास्कराचार्य तांणी पुरा निजावन तांणी खगोळशास्त्रज्ञ तांणी ज्योतिषशास्त्रज्ञ हांगा भारतांत ज्योतिषा दाखोवन खगोळशास्त्र येयलें तांणी त्याची मस्त हांव स्टडी तुमगेला केला question निमको आशिल्लें. हां तांणी मस्त स्टडी केला आनी कसं म्हणाली हां. खंड देश सोड्या खंड म्हणताना 7 खंड आमी एक खंडातून बहुशः त्या जिवितावरून अनेक खंडाक वच्चाक जायशेच ना म्हळ्यार ट्रान्सपोर्ट ना वय, कसले वय, ना वय, वय. तशें म्हणून आमगेले पुजन ते येता तुमकां गोता सप्तद्वीपा वसुंधरा म्हणून सप्तद्वीपा वसुंधरा म्हणून कितली हजार लक्ष वर्ष पुढे श्लोक बरयताना वय, वय. सप्तद्वीपास म्हणून सांगून तांकां हांगा बसून कळला 7 द्वीप आसा म्हणून सांगून वय तशें म्हणून आपण कशी साध्य जाली इतली पुरा असूनय जन नमना म्हळ्यार कसं लायक म्हणून आता हांगा तुलाना सूर्य अमकी दूर आता आमगेले हनुमान चालिसान इतली योजना म्हणून हनुमान चालिसान देता वय, वय. तितली पुराय असूनय आजी नमगनाची म्हळ्यार कशी म्हणून आमगेले भारत देशात तुम्ही आता आर्यभट्ट देव कोणीय म्हणलें वय तांणी काय टेप दोन पळयला नाही की रॉकेट सोडून पळयला नाही सॅटेलायट दिवन पळयला नाही कळलेलं नाही तुम्ही त्या विशयार कसं सांगता आर्यभट्टान कसलेय इन्स्ट्रुमेंट नातील बरे दोळ्यान पळोवन खंयचे लेक्काचार केला की ते आत्तांची मॉडर्न टेलिस्कोप आनी दवरून पळयल्याक आनी ताणी सांगिल्ल्याक टॅली जाता म्हळ्यार तो कसलो नमुने बुद्दंत आशिल्लो पळय अनेक फावट मम्मी हांव तुमकां निमूच कसं म्हणल्यार आता सायन्स आहे की सायंटिस्ट कोण आसा पळय भारत देशाचे खंयचे एक शास्त्र आसा आता आर्यभट्टाचो सिद्धांत की कोण केकला सोदूंक कळ्ळें अशें म्हणून बरयलें ते संभव आहे म्हणून पळोवच्या टेस्ट करतात न्ही पुरे कळ्ळें की खंयचे आता एक आर्यभट्टाला एक सिद्धांत आसा वय अमकी ग्रह इतले दूर आसा अमकी प्लेस अशी आसा हांगा त्या संभव आहे म्हणून सायंटिफिकली पळोवच्या वताना हें पुरे सोदून काण आसा की भुरगीं नाही आता त्या म्हळ्यार केलो सकड
म्हळ्यार आमगेले फुडल्यानी सोदून कळ्याले मस्त वर्सां पयलीं सोदून कळ्याले आत्त सायन्सा प्रकार आत्त प्रूव जावन येईल का? हां एक सिंपल सांगचे जाल्यार भारी सिंपल हांव एक उदाहरण दिता आमगेले वेदांत आसा करेक्ट देव म्हळ्यार अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणून होय. देवा सांगता ती अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणून सांगतना थंय कसं जाता कोटी गटली ब्रह्मांड आसा म्हणून एक ब्रह्मांड न्हय कोटी गटली ब्रह्मांड आसा म्हणून ब्रह्मांड म्हळ्यार कन्नडान ब्रह्मांड म्हणटा ती इंग्लिशान गॅलॅक्सी म्हणटा ती त्या गॅलॅक्सी सायंटिफिकली आमगेले खगोळ विज्ञान जो एस्ट्रॉनॉमी प्रकार थोडे वर्सां फुडें एक सुमार 100 वर्सां फुडें आमी गेल्यार तेन्ना एक गॅलॅक्सी गोत्ताशिल्ली खंयचे आमगेले मिल्की वे गॅलॅक्सी जेव्हा आमी क्षीरपथ म्हणटा ती आकाशगंगे म्हणटा ती सायंटिस्टांक गोत्ताशिल्लें आमगेले एक गॅलॅक्सी मात्र एका गॅलॅक्सी म्हणले की ना विंगड गॅलॅक्सी गोत्तू ना साधारण एक 100 वर्सां फुडें मस्त फुडें न्ही तेंची आमगेले भारताचे आनी वेदांत सांगलां कोटी ब्रह्मांड आसता ती म्हळ्यार एक राशी ब्रह्मांड आसता ती म्हणून मागीर हें सोदून कळ्ळें सायंटिफिकली सोदून कळ्ळें फुडली शतमानांत म्हळ्यार 20 शतमानांत सुमार 100 वर्सां फुडें विंगड एक गॅलॅक्सी आसता म्हणून तातूंत आमकां सकडा पेशी लागची गॅलॅक्सी एंड्रोमेडा गॅलॅक्सी त्या गॅलॅक्सी म्हणून गोत नाशिल्लें ताका एक नेब्युला म्हणून सांगतलीं ती फुडें त्या मागीर गॅलॅक्सी म्हणून कळ्ळें मागीर टेलिस्कोप सगळें नव नव सोदून काडटरी रिसर्च चड जालेली तशीची आत्त कसां कळ्ळां म्हळ्यार लॅक करचे जायना तितली गॅलॅक्सी आसा वेदांत तेन्ना कसां सांगलां तें आत्त सायंटिफिकली प्रूव जालां असल मस्त विशय आसा अनेक हांव पळयलेलें बट सप्तद्वीपा वसुंधरा म्हणून एक पुस्तक आसा मेला ना तें सुमार वर्स पुढे स्टडी केलेलें तातूंत कशें आसा म्हळ्यार एक सॅटेलायट तुला आतां एक गांवां नांव उदाहरण एक काळ अस्ती म्हणून गांवां नांव त्या बदल एक अस्ती आकारार आसा सॅटेलायट ना आज सॅटेलायटा तुला पळयता तुमकां ते अस्ती आकारार दिसता जाल्यार तेन्नाचे आमगे ऋषिमुन्यान बरयलां म्हळ्यार कितले शक्ती आसा म्हळ्यार आत्त विज्ञानी सायन्स उपयोग करून कसो नव नवो सोदून काडटा आसत की फुडले आमगेले ऋषी मुनींनी तांगेले आध्यात्मिक ज्ञानार ते सोदून काडला तांणी म्हळ्यार तप अशें करतलीं कशें की तांगेले तपोबलार की आध्यात्मिक साधन करतलीं ती ताज्यान साधन केलां ताणें या पूर आमगेल्या जनरेशनाक संका म्हणून दिसता पडटा एक कॉलर घेवन येता हॅलो उलयाची शुक्रादित्य कर्कगी भट मामा तुम्ही कोण उलोवचे हांव मंगळूर आदुकून तावळ कॉल केला हो तुम्ही हा तावळ कॉल केला अल्वा नाही ते मामा ते निमगिला ते पुरा जनांक कर्कागी म्हणून तावळ तुम्ही कॉल केला अल्वा ना करनी कोण शुक्र कॉल करनी फर्स्ट जाम करचे निमग्या प्रश्न निमग्या शुक्रादित्य कसं म्हणून कळली आमकां कोणा नक्षत्र कसं कोणाक निमगत तुम्ही नक्षत्र मे पुत्ता निमगुचे उत्तर भाद्र नक्षत्र गेले उत्तर भागाक शुक्रादित्य येनमू अत्ते येनमू ताका जन्म 5 वर्सांनी 5 वर्सांनी तंते तन केला जाल्या आताक प्राय कितली ताका 40 म्हळ्यार आनी काही आसा ताका म्हळ्यार जन्मार येताना ताका बुधदशा एक 10 वर्स धरल्यार मागीर बुधदशे नंतर 17 वर्स 47 ताका येवची कळवा 47 केला जाल तुम्ही केला बरो धन्यवाद ओके बहुशा तावळचे एक सना क्लॅरिफिकेशन दिता ब्रह्मा माना तावळे एक अंदाजे सांगिला पूर्वभाद्र नक्षत्रम केता विशाख नक्षत्रम केता तश म्हणून तशें निमगिलेलो इकडे फाई शांती कर का म्हणल्याक नाही जातक दाखय आता दश 47 ताका येवची अंदाजे ताजे एवरेज लेक्क घालून सांगचे अनेक बट कसं म्हणाले जनरेशनाक असल पुरा गायडन्स ಸ್ವಲ್ಪ चड दिल्ल्यारी मन आवडटा म्हणून दिसता कशें तुमगे म्हळ्यार आत्तां फुडें पुरा कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक नमुने आध्यात्मीक जावन एक्सप्लेनेशन दिल्यार ज्यान ओपतलीं आत्तां म्हळ्यार विज्ञान युग ज्याना कसले कन्विन्स सायन्स प्रकार हें करता सायन्स म्हळ्यार ते प्रॅक्टिकली दाखयल्यार ते सायन्स तशी आतां सायन्सा एक्सप्लेनेशन जाल्यार पुरा ज्यान ओपता ती हाजे हक्क पुरा विंगड प्रूफ मेळ्ळ्यार ओपता ती तशें तांकां प्रत्येक प्रूफ जावका तितलें आणि आमगेल्या इस्रो मुख्यस्थान एक उदाहरण जस्ट ताका पूरक जावन अध्यात्म आणि सायन्स
कशी तुम्ही अगत्य म्हणून सांगताची आता कसा म्हळ्यार हांवें तावळ सांगला म्हणकेची त्या मात न्ही आता सायंटिस्ट देवा नमगा नाती म्हळ्यार विषय सम नाही पूर्ण जन म्हणून हां त्या कसा म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ सायंटिस्टांनी मात्र देवना म्हणून सांगचे शिवाय आता फुडली काला देखून आत्तां काळात हांवें घेतल्यारी हांव मस्त जन सायंटिस्ट जाल पुरा हें गोतोच म्हाका रिसेंटली आमी मस्त पळयता देवस्थान फुडली सायंटिस्ट आत्तां सायंटिस्ट चडावत जन देवा नमगा तली फुडली फेमस सायंटिस्ट घेवया हांव एक फेमस सायंटिस्ट लुई फॅस्टर म्हणून पुरा जनांनी आयकून आसा ताणें एक विशय सांगिल्लो आसा ए स्मॅटरिंग ऑफ सायन्स मेक्स पीपल अवे फ्रॉम गॉड मच ऑफ इट ब्रिंग्स देम बॅक टू हिम म्हणून थोडे सायन्स शिकल्यार देवा देखून दूर वता ती चड सायन्स शिकल्यार देवा कडेन वापस येता ती म्हणून तशी देवाल वयर नंबीक येवका जाल्यार सायंटिफिकली देवाल विशय शिकूंक आमी चड सायन्स शिकून देवाल स्टडी केल्यार चड विश्वास येता तातूंत हें एस्ट्रॉनॉमी खंयचें आसा जेव्हा खगोळशास्त्र तें डीप गेल्यार देवाल विशय विश्वास मस्त चड जाता कित्याक म्हळ्यार हें कितले विस्तार आसता कितले देवाल विषयी अध्यात्म ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಸ್ಕ सुरवेकच वय तेन्ना म्हळ्यार आध्यात्मिक विषय ते कशे आसा म्हूण पळोवन सायंटिफिकली ते वैकी स्टडी अध्यात्म विषय कसा म्हूण गोत नाशी तें समना देव ना वय शिकूक येनाची तें शिकून कसा म्हूण पळयल्यार न्हू पळचें देव म्हळ्यार कसा म्हूण पळयनाशी देव ना म्हळ्यार कशें जाता आतां फुडली सायंटिस्ट दवरून आत्तांचे इस्रो सायंटिस्ट जावो कोण जाल्यार चडावत जेन्ना नमगता ती मागीर आमगेले खंयचेय सॅटलायट लॉन्च करतना तांणी ते सॅटलायट मॉडेल देवाले व्हरून देवाले प्रार्थना करून हें करचें तें फुडें दाखोवन इंडियांत आसता आतां नवें न्हय मात्र फुडें ताका प्रचार दिना आसली ते आतां प्रचार दितात आनी तुमगेले विशय निमू जालो तुमी एका वैदिक घराण्य हातूंतल्यान आयले तुमकां ते संस्कार हे ते पुरे बाल्य हातूंतल्यान आसा हे संस्कार शिकून मागीर आतां तुमगेले तुमी आतां खगोळशास्त्र हे ते पुरो येतना कशी तुमगेले जिवनांत ते प्रूव जाता गेल्ले की चड तुमकां आस म्हूण कशी कळ्ळें म्हूण म्हळ्यार आतां फुडें सान आसतना पुरा म्हळ्यार सान आसतना दाखोवन आमगेली पुजा अंत तंत आशिल्ली निमिती पुजा करचें सांगतात म्हणून पुजा करची जेव्हा तें वैकी न्हय म्हूण तेन्ना सान आसतना वचना आशिल्लें तें ताजे विशय सायंटिफिकली तें स्टडी करता गेल्लें तशी विश्वास चडता गेलो आतां फुडें देव आसा म्हणून विंगड जेन्ना सांगता ती म्हणून करची आतां तशें न्हय देव आसा म्हणून 100% विश्वास म्हाका आसा कशें म्हळ्यार तें सायंटिफिकली स्टडी केलेलें निमिती तशें म्हाका म्हणून न्हय कोणेंय जावो तें करेक्ट सायंटिफिकली स्टडी केल्यार देवा नमगूक ती जाता देव ना म्हणचे कोणें ताजे विशय स्टडी करना कितें आनी फुडल्या ऋषी मुन्याक आमी तुलन केलें म्हणजे आमी कितले हे जन्मान शिकल्यार ते लगीत थंय पोवचो जायना आमी कित्याक म्हळ्यार तेन्ना तांणी सोदून काडलेलें आमी ताजी 1% ते शिकूं जायच ना तांणी तांगेल्या अनुभवान बरयलेलें तसलें शास्त्र हें तें पुरे आतां रामायण जेवो तें बरयलेलें खंय तें गांव गांव बरयलां म्हळ्यार रामान थंय तुलान ताणें तागेले अयोध्या प्रति एक गांव गांव तुलान लंका ते वची लायन काडली म्हणजे त्या लायन एका लायनार येता ते पुरे पळयतना हाका पुरा प्रूफ मेळना आतां हाज्यांच्यात सांगचे जाल्यार खगोळशास्त्र आनी हाका कंपॅरिजन करतना हें एक सांगू येता म्हळ्यार तेन्ना रामाक लंके वच्चा बांदिल्लो हें सेतू सॅटलायट पिक्चरांत मेळ्ळा मागीर सरस्वती न्हंय आमी हें गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती म्हणून आमगेले मंत्रांत कसो येता त्या सरस्वती न्हंय आत्ता ना जाल्यार फुडें आशिल्ली म्हणल्यार प्रूफ आमगेले इस्रोच्यान पेटयले सॅटलायटान सोदून काड सरस्वती न्हंय खंय आसा म्हूण सांगला तुमकां आतां मेळना ते गुप्तगामी आमगेले शास्त्रांत आशिल्लें खंय म्हूण सोदूच्या गेल्या सायन्सान सोदून काडला तशी प्रमाण आतां तुमगे लागीं निमगे लास्टाक खगोळशास्त्र हे पळय आमगे आयकून जाता तरी कशें दिसता न्ही हांव ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥ ಓದಿಲ್ಲಂತೂ ಆಮೇಲೆ ಮುನಿವರ್ಗ್ಯಾನ ಬರೀತಾನೆ शब्दनी हज्जरीतानी संख्या सोदून गाणू खगोळशास्त्राचे म्हळ्यार सन्नाल मुवमेंट जेव्हा बाकी मुवमेंट जेव्हा तांणी सांगिल्लें अशें हांव तें वाचलां म्हळ्यार लास्ट म्हगेलें न्युमरोलॉजी अंत हांव तें सांगलां कळ्ळें म्हाका हुडग आसा तें म्हळ्यार म्हाका तें क्लियर पिक्चर ना तांतू
ಜಯಕರ್ಮ ಸುಧಾ ಮಳೆಲೆಗ ಜಯಕರ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಮಳೆಲೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಬರೆಯಲದೆ हे विषय ऋषीवर्यानं ऋषीवर्यानं आमगेल ऋषीवर्यानं शब्द आणि यांच्यावरून त्यांनी आमगेल खगोलशास्त्रा ಬಗ್ಗೆ सांगेल विषय असं खगोलशास्त्र म्हणजे मुवमेंट ऑफ दी हे सांगायचे ಬಹುಶಃ ಕಾಲರ್ಸ್ की अनेक प्रत्येक आता आमगेले वेदांत आता विमान म्हणून म्हणलं विमानाचे एक सुक्ता निमित्त तांतू पुरे सायन्साचे एक अंग असं मेशिनरी वर्क सायन्स शोधून विमान म्हणून शोधून काढला आता आपल्या रामायणात जेव्हा प्रत्येकात पुष्पक विमान ते पुरा येतात प्रत्येक या पुढे पळयताना रिलेटेड म्हणून दिसतात आणि तुम्ही कशी आता विंगड ग्रह कशी प्रभाव चंद्राला एक सांगले तुम्ही विंगड आता ಕೆಲವು आता रक्ताकारक एके हड्डाकारक पुरे ज्योतिषांत असं आता रवी आणि चंद्र म्हणा दोन डोळा म्हणून घेताचे पुस्तक एक कसले कॅल्क्युलेशन असतं पुरो सायंटिफिकली भाई सायंटिफिकली म्हळ्यार ताजी पुरा आता ज्योतिषांत घेवचे ताजी पोझिशन ಲೆಕ್ಕಾರಿ बाय आता नाही निजावन ते पोझिशन ಲೆಕ್ಕ इफेक्ट जाता आता चंद्राला सांगल्या म्हणके ते लाग येईल तितले ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चड दूर गेलेले तितले उणे तशी जी ते आजे पुन्हा व अमासनी जतन कशें जाता म्हळ्यार ते सूर्य चंद्र दोन्ही म्हळ्यार सूर्य दूर असल्यार सूर्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हळ्यार गुरुत्वाकर्षण शक्ती भारी चड आसा तशी जावन ते हें जातना कसा म्हळ्यार पुन्हा जातना एक दिकान सूर्य येता आनी एक दिकान चंद्र येता ऑपोजीट एक दिकान सूर्य तांडिता आनी एक दिकान चंद्र तांडिता सूर्य दूर असल्यार ताजे गुरुत्वाकर्षण चड आशिल्ले निमित्त सादारण एक लेख जातात ना तशी दोन दिकांनी तांडूचे निमित्ती ते उब्बर इळीत आनी जावचे पण पुन्हा एक कॉलर असा आमगेले प्रोग्रामाचे लास्ट कॉलर नमस्कार हॅलो बोला नमस्कार बस हा विनायक उडपाक మీకు दोन क्वेश्चन कसं म्हणाले एक विनायक दयकोर रिक्वेस्ट करता विंगड के कॉल एक अवकाश कोण देऊ का तवळ एक निमगिला दयकोर नेक्स्ट एपिसोड कॉल कर ओके थँक्यू ओके चला अनेक वीक्षकांक सांगता तुम्ही बेजार करू नजा एक पटी मस्त जान कशी म्हणाली कॉल करताची मागीर म्हाका कॉल करताचे हांव कितली की पटी कॉल केल्याय बिझी येता आशिल्ल्या पूण सांगून दयकोन तुमगेला रिक्वेस्ट करता खंयचेय वीक्षकांनी एक पटी कॉल केला रे दयकोन नेक्स्ट कसले डाऊट असल्यार तुम्ही कमेंट करायचे की पर्सनल तांकां मागीर कॉन्टॅक्ट करायची नावे नेक्स्ट एपिसोडान निमगे यायची आमगेले रिक्वेस्ट विंगडाक एक अवकाश कोण दिवका जाल्यार मात तशी कोण उरले तुमी सांगता आशिल्लेची पळय लास्टाक बटमा आता एक आत्मा विषयी हांव सांगचें म्हणलें की आमगेल्यान एक शरीर म्हळ्यार नश्वर आत्मा म्हळ्यार अमर म्हणून आमगेले एक नमुने सिद्धांत आता एक आत्मा म्हळ्यार विशयान तुम्ही कशी स्टडी केला म्हळ्यार आत्म म्हळ्यार विशय हंतू खगोलशास्त्रांत वैदिक अध्यात्माक टच दिवचक न्ही त्या म्हळ्यार आमगेले हज प्रकार पुनर्जन्म हें ते सकड आसा मात्र सायन्सा प्रकार पुनर्जन्मनीक नमगनाती मात्र खगोलशास्त्र येना तशें हांव ते चड स्टडी करनी ताजे विशय चड म्हाका सांगूंक जायना त्या म्हळ्यार त्या पर स्टडी करता जाल्यार जनरल जावन सांगचे जाल्यार हें कसाने पुनर्जन्मनी सायन्सा प्रकार ना आमगेले अध्यात्म प्रकार आसता त्या वैकी न्हय की म्हणून कितले की विशय सायन्साचे मागीर चड केले तशी मागीर प्रूव जाता तशी पुनर्जन्म आसा म्हण आनी मुखारसून प्रूव जावचे की पुरो ते आतां कसं म्हणून गोतना मात्र नक्षत्रांक पुनर्जन्म आसा मन सायन्सा प्रकार म्हळ्यार कशी एक नक्षत्राकय जनन मरण पुरा आसा मेल्लेल नक्षत्र आशिल्ले कडेन आनी एक नक्षत्र पुनर्जन्म जावचे आसता त्या पर नक्षत्र लोकां आसा आता आमचे 27 नक्षत्र आमी घेताचे तर नक्षत्र पुंज म्हणून तेव्हा 27 अशी की हा तें कसा म्हळ्यार टायम आसलो एक 5 निमिष एंड जावचे 5 मिनिट असल्यार सांगता हांव ते 27 नक्षत्र कसं म्हणून सांगता आतां हांव तावळे राशी चक्र म्हणून 360 डिग्रीची बेल्ट सांगली न्हू हांवें तें 12 डिवायड केल्यार एक राशी मेष वृषभ यांपरा राशी तेंची राशी चक्र 27 इक्वल डिवायड केल्यार तें एक नक्षत्र जाता म्हळ्यार 360 भागिसು 27 म्हळ्यार एक साधारण 13 डिग्री तशी जावन एक राशी म्हळ्यार 2 काल नक्षत्र येवची तशी म्हळ्यार
अश्विनी भरणीनिक एक काल ಎರಡು ಕಾಲ 2.5 ದಿವಸ तशी येवच्या कारण कसा म्हणारी हें पुरा आमगे कॅल्क्युलेशन कन्विनियंट जावन केलें तें तें निजावन नक्षत्र म्हणून आमी राशी चक्रा सांगचे एकक नक्षत्र नाही तें एकक 13 डिग्रीचे नक्षत्रपुंज. एरिया नक्षत्रपुंज. आता तंतू आता सुरवेर एक अश्विनी नक्षत्र म्हणून सुरवेचे राशी चक्र सुरवेचे 13 डिग्री येता त्या तितली रिजनांतू आसिल नक्षत्रापैकी ब्राईट खंयचे आसा ताका आमी अश्विनी म्हणून अपोवचे आकाशार पळोवचे जाता करेक्ट तशी नेक्स्ट भरणी थंय तशीची प्रॉमिनंट जावन पळोवचे आमकां खंयचे नक्षत्र जाता ताका भरणी म्हणून हांव त्या पुरा आकाशार आमकां लोकेट करूं जाता तशी 27 नक्षत्र म्हणा तशी नक्षत्र 27 अशी नाही निजावन लॅक करूचे जायनातील तितले नक्षत्र असतात जाल्यार त्या 27 नक्षत्र कसं म्हणा ते राशी चक्रांत येवचे नक्षत्र तशें ज्योतिषाक तें 27 नक्षत्र मात्र पुरो येता म्हळ्यार ज्योतिषाक आतां हांव तावळ 88 राशी म्हणून सांगलें ते 88 राशींतू ज्योतिषाक 12 राशी मात्र घेवची कसल्याक म्हणल्यार काही सायंटिफीक रिजन आसा कसल्या म्हळ्यार हें पुरा ग्रह मूव जावचे त्या राशी चक्रा भितरीची भायर नाही ज्योतिषांतू राशी चक्र कसले खातीर उपयोग करचे ग्रह पोझिशन सांगच्याक ताका ते 12 राशी मात्र पावता बरलेले घेतना तेंची खगोळशास्त्रांतू विंगड परत ताजी भायर आशिल्लें स्टडी करता तशें ते 88 हें जावं नाही तावळ तुम्ही म्हणले सूर्य एक डिग्री चेंज जाता असता म्हणून ते करेक्ट नाही त्यामुळे त्या देखून 12 राशी का म्हणून दीस घेतो तो करेक्ट ताजे बेस्ड ऑन आम्ही जातक तयार करचे सूर्याला आधार सूर्य उदय म्हणटाचे सूर्य उदयाला आधार जाल्यार आमी प्रेडिक्शन करचे चंद्राला वयर हे बार एक डिफरन्स उलयता 1 घंटो दांडवला बरती 8 जाला आम्ही कार्यक्रम मुक्तायक आयल्याचे तशी इतली वेळ रमेश भटमाम आणि छत्रपती ब्रह्मम आणि येवन ह्या कार्यक्रमांत भागी जाल्ल्याक यूथ ऑफ GSB ಚಾನಲ್ तर्फेन अनंत धन्यवाद दिता तुमकां अनेक वीक्षकांक अखेरी हांव सांगची कसा म्हळ्यार खंयचे एक कार्यक्रम आमी करतना कोर आमकां अनुभव येवचे आज ही एस्ट्रोनॉमी आणि एस्ट्रोलॉजी 2 सब्जेक्टांवयर एक डिस्कशन करूया म्हणून आलोचन केलें वीक्षक पळयताल्यांतू कशें म्हळ्यार ज्योतिषांत कशी विंगड ग्रह विंगड नक्षत्र एक राशी नक्षत्र आसा म्हणून भटमामान सांगलें वीक्षकाले मनस्थितींत विंगड बदलावण आसता तुमगेले मनांत तशा पुरो रमेश भटमाम एकले पुरो आशिल्ले एके ಸ್ವಲ್ಪ जनाले प्रभमाम एकलो पुरो आशिल्लो तांगेले आमी मस्त ऐकूंक आशिल्ले एके एस्ट्रोनॉमी विशयी मस्त ऐकूंक आशिल्ले फोन घेवचे नजे आशिल्ले एके फोन आनीके मस्त घेवंक आशिल्ले विंगड लोक आसताचे तुमगेले रिक्वेस्ट करची कसो म्हळ्यार कार्यक्रम खंयचे एक करतना आमी पुरे मना व्हरून हे कार्यक्रम आयोजन करपाक जाता प्रथम जावन हे एस्ट्रोलॉजी आनी एस्ट्रोनॉमी विशयी डिस्कस केलेले आनी रमेश भटमामा लागीं हांव काली तांकां आमंत्रण करतना सांगला प्रेडिक्शना विशयी आमकां चड कॉल येता देखून एक ज्योतिशी आमकां जावंक जाता प्रभमामा लागीं सांगलें प्रभमाम रमेश भटमाम फर्स्ट टायम येतानी एस्ट्रोनॉमी विशयी हांव चड उलयता म्हणून दोग जणे खुशीरी ओपून आयल्याचे आनी रमेश भटमामान एस्ट्रोनॉमी विशयी बहुशा कितली व्हड एक सब्जेक्ट म्हणाली 1 घंटा तांगेला उरलेले तांगेला मात उरलेले ते 1 घंटा पावयच ना विंगड एपिसोड करपाक जाताले मुखार सुनो हे प्रयत्न यूथ ऑफ GSB तुलन हे कार्यक्रमांत खंडीत जाता म्हणून हांव पुनरकी सांगता आनी रमेश भटमामा लागीं तुमकां मध्य मध्य कॉल येयले डिस्टर्ब जावन आसता पुरो बट कसं म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाक तसले कॉल आमी घेवंक जाता म्हणून सांगताची आनी वीक्षकान प्रत्येक कार्यक्रम आयोजन करचे मनस्थितीर त्या मनस्थितीर पळोवन ह्या कार्यक्रमाक नित्य निरंतर म्हणा म्हणजे तुमगेले प्रोत्साह केन्नाय आसो तुमगेल्या मनांत आशिल्ले प्रकार मुखार सुन जाल्यार हे कार्यक्रम आमी आयोजन करूंक प्रयत्न करताची हे कार्यक्रम पळयलेल्याक प्रितीन स्वागत केलेल्याक तुमकां अनंत धन्यवाद दिताची अशी पळयता रब्बा प्रोत्साह दिता रब्बा म्हणून सांगून हे कार्यक्रम हांगाक मुक्ताय करताची लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार.